लँग्वेज कोकणी कोंकणी तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते खेरीज मे डेक लागून 1 मे बुधवारा 2024 मे डे येता आनी हो जागतीक कामगार दीस गोंय राज्यांतूय आमी मे डे सेलेब्रेट करतात. आनी जे दीस जे कामगार सेलेब्रेशन म्हणून पणजे शहरांत येतात पूण कामगाराचे खुबशे प्रश्न असतात, आर्थीक सामाजीक सगळ्यो दुगदुगी असतात, त्यो एक्सप्रेस करपाचो ताका वाट दिवपाचो एक दीस म्हटल्यार मे डे. ह्या वर्सा आमचो मे डेचो प्रोग्राम जो आसा तो आमी सकाळीं फुडें 10 o'clock वील हॅव ए बीग रॅली विच वील स्टार्ट फ्रॉम द KTC बस स्टँड, take a round in the city, and Azad Maidan there will be a public meeting. We expect almost around 10,000 plus workers from all part of the Goa corner to attend this under the banner of All India Trade Union Congress AITUC Goa State. There are other unions also likely to join to support this May Day, from bank sectors, from insurance, central trade unions, and many others, because we have invited. This is a May Day of the workers, so even the workers with different union banner are welcome to attend this. गोंय राज्यांत खुबशे कामगारांचे प्रश्न आसात. गोंयांत ज्यो हालींच मिनिमम वेजीचो जाल्यो त्यो इट वॉज वन इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट हॅव रीच द वर्किंग क्लास. कितलेशा वर्सां 2 अडेज 3 वर्सां लेबर मिनिस्टरान सांगलें की आपण मिनिमम वेज वाडयता आनी अल्टिमेटली ते 100 रुपया वाडोवन तेणी कामगाराच्या तोंडाक पानां पुसल्यात. सो वी आर गोइंग टू हॅव दीस इशू ऑन द मे डे. मायनींग इशू वील फिगर, प्रायस रायज आसा, जे विच आर द वेरियस इश्यूज विच आर देर फॉर द वर्किंग क्लास will be highlighted on the May Day, and we'll have some 8 to 9 resolution concerning the working class. तुम्ही जाणात की गोंय सरकारान एसेन्शियल सर्वीस मेंटेनन्स एक्ट फार्मास्युटिकल कंपनीक लायला अंडर सायडवे. अशे खुबशे इश्यू आसात गोंयांत. कामगाराचे एसेन्शियल सर्वीस मेंटेनन्स एक्ट जो लायला, इट इज वी हॅव ऑल्सो चॅलेंज इट इन द हायकोर्ट, बट यू नो द कोर्ट प्रोसिजर इज अ लॉंगर प्रोसिजर. So we are going to agitate it on the May Day, and thereafter we will have continuous agitation for the withdrawal of the ASMA. And Goa is the only state where in the industrial belt on essential service maintenance laila for the workers in the pharmaceutical company, which we were आमकां दिसतालें इंडस्ट्रियलायजेशना गोंया विचार करतना की आफ्टर मायनींग, आफ्टर टुरिजम, pharmaceutical companies were much more in big numbers coming to Goa. But आता जर बारीक पळयशात तर फार्माक salaries are very low, even exploitated salary. They are even paying just minimum wages. Minimum wages are not for a pharmaceutical company. जी गुळी आमी जाणात, वी आर द आमी थंय प्रोड्यूस करतात, आमकां प्रत्येक कॉमोडिटीचो प्रायस कळटा. ज्या गुळयेक total cost price it comes to, including the labor charges, comes to 15-20 paisa, is sold for 80 rupees, 90 rupees, 100 rupees. So you just see the way. तुम्ही आज पळयत जाल्यार गोंयांत भुसारी दुकानां कमी जाल्या, फार्मास्युटिकल कंपनी वाडल्यात, फार्माची चड लोक घालतात. and it is simply because the percentage of profit on those tablets are 10 times more. जी गुळी तुका इवन द फार्मा कंपनीक ज्यो 50-60 रुपयांनी मेळटा, आमी जेनेरिक ड्रग्स म्हणटात, पण फार्मा कंपनी इटसेल्फ when they take it, the cost of that tablet may be 30-40 rupees, then the doctor's commission, then the other commission, and then the consumer जो आसा it takes it for 110 rupees. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा तेजेर आमी ह्या मे डे दिसा हाजेर विचार विनिमय जातलो. वर्कर्स आर कमिंग, वील हॅव अ रॅली फ्रॉम बस स्टँड to the Azad Maidan, and there will be all the resolutions will be passed. And we know every time except कोविडाच्या टायमार सोडीत जाल्यार we have organized good rallies, and this is one of the day. मे डे जो आसा तो एक दीस असो येता ज्या जाग्यार कामगार आपली दुगदुगी करतात. This time there is a special attraction that we are appealing also the families of the working class. तुम्ही येतना कामगारांक आमी अपील करतात through you also,
and through our circular also we have sent, we have appealed एक कामगाराक की तेणें आपल्या बायले भुरग्यांक घेवन पणजे येवचो. कित्याक आतां कामगार जेन्ना कंपनीक काम करता, मेनी ए टायम त्यांच्या बायलांक भुरग्यांक खबर नासता हो 8 वरां काम करता. हेच्या फाटल्यान ऑर्गनायजेशन खंयचें आसा, वो खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक काम करता आनी आपलो जेन्ना घोव भायर वचून काम करता तेच्या फाटल्यान खंयची ताकद आहा, खंयची शक्त आहा आनी तेज्या बद्दलूय जाणविकाय जावपाची गरज आसा. त्या दृश्टीन आमकां दिसता की आमचो मे डे 2024 will be a very colorful, dynamic and lots of issues of the workers will be decided here on this 1st May 2024. See, आमची hesitation जाता whether it is nationally or internationally or in the country also. It is almost against the ruling dispensation. जी सत्ता जी सत्तेर आहा ते आमच्या अगेन्स्ट असतात. नाव प्रेझेंटली इवन BJP गव्हर्मेंट इन द सेंट्रल जे आमचे कामगार कायदे जे आसा ते तेणी इतले प्रमाणात तेतूंत घोळ घातला की ऑल द वर्किंग युनियन्स ऑल ओवर द कंट्री आर अगेन्स्ट दीस. सो इन गोवा ऑल्सो वेन वी से एजमा, आमचेर एजमा कोणी लायलो? गव्हर्मेंटान लायलो. मायनींग बंद कोणी केलें? लोकल गव्हर्मेंटान केलें. ऑल दीज आर द गव्हर्मेंट which is in power is against the working class. So in the May Day also, when these issues are raised, it is for the workers to think, Baba, आमचो मित्र कोण आणि आमचो शत्रू कोण, आमी कितें करपाक जाय. Workers are quite now literate. आता पयलीं भशेन हें ना. I don't say the earlier workers were illiterate, but आता कामगारांनी सुदारपाची गरज आहा. आमी जाणात 10 वर्सां पयलीं जेन्ना BJP सत्तेर आयली त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें, एवरीबडी वॉन्टेड. Even the some of the left wing, they wanted, let us see, let us taste a new way. सबका साथ सबका विकास. लोकांनी पळयलो 10 वर्सांक साथ दिवन कितलो विकास जाला आनी कितें जालां तें. आज टुडे द एंटायर, एज कॉम्रेड एज स्टेटेड, एंटायर इकॉनॉमी इज इन द फ्यू हँड्स. आज गव्हर्मेंट इट इज, आमी जर आज म्हटलें की ह्या देशांत BJP गव्हर्मेंट आहा, देन वी आर समवेअर रॉंग. ह्या देशांत अडानी आनी अंबानीचें गव्हर्मेंट आहा. इज द करेक्ट वर्जन. इट इज द करेक्ट वर्जन. आणि हेतूंत कितें जाला, हेतूंत बारीक जो समाज जो आसा, गरीब कश्ट करपी समाजाचो बरडत गेला. सो इवन आमी जेन्ना रस्त्यार येतात, वी आर कमींग आतां. यू हॅव सेड कदंबा डेमॉन्स्ट्रेशन वीच वेंट फॉर ए मंथ. पंचायत वर्कर्स आर फायटींग, PWD वर्कर्स आर फायटींग, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स आर ऑन द रोड, कम्प्युटर टीचर्स आर, टिचरी रस्त्यार आसात, अंगणवाडी लोक रस्त्यार आसात, पारा टीचर रस्त्यार आहा. कोण रस्त्यार ना? सेक्युरिटी गव्हर्मेंटांतले हे आसा, R&D, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट, कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, एवरीबडी इज ऑन द रोड. सो आतां हे रस्त्यार कोण कोणाक घालता हें प्रत्येकान विचार करपाक जाय. सी गव्हर्मेंटान सुद्दां एका टायमार एक बोर्ड हें केल्लो, कमिटी इस्टाब्लीश केल्ली टू फायंड आवट बाबा ज्या जाग्याचेर पेरेनियल काम आसा, परमनंट नेचर काम आसा, थंय कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसपा जायना. आज जर वी आर सॉरी टू से, गव्हर्मेंट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर नाव इन गोवा. गव्हर्मेंटानूच कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटी स्टार्ट केली. मनोहर पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहरकर, जेच्या बद्दल आमकां खूब आदर आहा, पूण ही हिमसेल्फ स्टार्टेड कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटी, PWD कॉन्ट्रॅक्ट सप्लाय सोसायटी. सो आनी उरलं कितें, ज्या सरकारान कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट हें करपाक, आतां ते सांगतात 5 वर्सां जाले उपरांत आमी रेग्युलरायज करतले. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 5 वर्सां 15 वर्सां काडले कामगार जे 45-46 जाल्यात, तांकां रेग्युलर करुनात. पयर जेन्ना रेग्युलरायजेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जालें, दीज वर्कर्स वेर नॉट रेग्युलरायज बिकॉज ते 47-28 वर्सांचेर पावले आनी टेम्पररी कितलीं वर्सां काम केल्या, 16 and 17 years. And Dawdekar told we cannot regularize them, they are 48. अशे जवळ 60-70 भुरगे आहात, अँड ऑल गोवन्स, सगळे गोंयकार. सो वी आर बेसिकली, इट इज फॉर द वर्कर्स टू नो हू इज देअर फ्रेंड. आमी वी हॅड आवर ऑर्गनायजेशन. आमी एज ए AITUC आमी वेंडर्सां सगळे बाजारांचे जे वेंडर आहा तांकां ऑर्गनायज केल्यात. पूण तेंचे प्रॉब्लेम कितें जाता, ते एकटे रावनात. लायक इंडस्ट्रियल वर्कर ते रावनात. आमी एक टायम 3 वर्सां कंटिन्युअस स्ट्रगल करून आमी वेंडर्साचे युनियन बांदून काडलें. शॉप्स अँड इस्टाब्लिशमेंट एक्ट आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले युनियन आहा, जेतून एका टायमार 6,000 लोक आशिल्ले.
6,000 एम्प्लॉईज वेर देर इन दॅट हितून ज्या जाग्यार इवन दुकानाचेर गाड्यांचेर हेजेर तेजेर हे ते आसा स्टील एज अ रजिस्टर बॉडी आहा. पूण हे लोक कितें जाता कंटिन्युअस खंयचोच मनीस एका दुकानाचेर 6 म्हयने एका वर्सभर उरना आनी तेतूंत कितें जाता तो मेंबर जाता पूण 6, 7, 8 म्हयने जाले की तो त्या दुकानाचेर नासतात तो चल्लो आनी कितें जाता तांकां पेमेंटूय ते हें जमना आनी ताका लागून ते रावनात. बट वी हॅव ट्रायड अवर लेवल बेस्ट टू ऑर्गनायज दीस. इवन नाव कंस्ट्रक्शन वर्कर्स गव्हर्मेंटान जो आतां सेस केला थंय हें आसा वी आर अटेंडिंग दोज मिटींग एंड ट्रायींग टू गिव द मॅक्झिमम बेनिफीट टू दोज वर्कर्स. पूण ते कितें आसा ते कंस्ट्रक्शन वर्करूय लायक ते एकाच कंस्ट्रक्शनाचेर आसतलीची गॅरंटी ना. 6 म्हयने भितर उरनात ते. मायनिंगाचो प्रश्न जालो आनी मायनींग जेन्ना बंद जालें टुरिजमाकूय तुमी जाणात की आतां खुबशे लोक गोंया फाटल्यान फाट करपाक लागल्यात. जो डिजास्टर एनवायरमेंटल डिजास्टर तूं जर 30-35 वर्सां पयलीं गोंयांत जे ट्युरिस्ट येताले दे वेर हॅविंग द गोंयांक एक एट्रॅक्शन आशिल्लें ग्रीनरी आशिल्ली बिचीस वेर देर एंड नाव पीपल आर फायंडींग द ऑल्टरनेटीव इवन द नेबरींग कोकण एरिया महाराष्ट्रा पीपल प्रिफर गोईंग देर देन कमिंग डावन टू गोवा बिकॉज द गोंयांत रोड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड बट एट द कॉस्ट ऑफ रोड डेवलपमेंट जो डिजास्टर केला रस्त्याक समज 4 लेनीक जर रोड झाडां कापपाक जाय जाल्यार एडिशनल आनी 2-3 जे बिल्डर लॉबी आसा जे हे आसा तेणी बिंदास झाडां उडयल्लीं आहा आनी यू कॅन सी इट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे पासून सगळें. यू सी द डिजास्टर ऑफ द कटिंग ऑफ द ट्रीज इन द वेन द न्यू एअरपोर्ट केम. सो न्यू प्लांटेशन गव्हर्मेंटान कसली स्कीम ना. इवन पयलीं मायनिंगाचेर जेन्ना मायनिंग काडटाले तेन्ना न्यू प्लांटेशन वॉज डन बट दीस गव्हर्मेंट वेन डेवलपिंग जेन्ना आमी रस्ते डेवलप जावपाक लागले तेन्ना सायडीत आशिल्ल्या रानांनी झाडां जर एडिशनल घालतलीं ती करूना. ऑन द कॉन्ट्ररी एडिशनल एरिया रस्त्या भायली हो चान्स करून कट करून डेवलपमेंट केला. फूड